Irmão Jesus data, amor me mostrado, apleti tu caveto, tuझे गुरु में कैसाना, बाबा विश्वास को गुजारना, तुझे गुरु में कैसाना, बाबा विश्वास को गुजारना, तुझे गुरु में कैसाना, बाबा विश्वास को गुजारना, तुझे गुरु में कैसाना, बाबा विश्वास को गुजारना. आयज जुझे फ्रांसीस लॉपिस आमचो भाव संपल्यार 3 वर्सां बदतात. देवान ताका सर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव ताच्या इंतेसावान भेटयतां. तेच परीन जोकीं शावेर दोरादो आमचो भाव ताचो आज वाडदीस पूण तो संपला. ताकाय सर्गींचें सूख आमी मागुया. तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. प्रतीच्या बाबळीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगलीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागयान सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबळींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणेक कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदांकाल तोखतल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सरस्परान सांगलेलें तशें मोइजेसान केलें. दुसऱ्या वर्सा पयल्या म्हयन्याचे पयलेर माटवाची उबारणी जाली. मोइजेसान माटो उबारलो, मेडींक नेमां मारलीं, मेडी नेमल्यो, पाटयो जाग्यार घाल्यो, कांबे उबे केले. सरस्परान सांगलेलें तशें मोइजेसान माटवाचे वयल्यान तोंबू ताणलो आनी तोंबू एका आवरानान पांगुरलो. मागीर ताणें साक्षयो पाटयो घेतल्यो आनी आर्क पेटेन दवरल्यो आनी आर्क पेटेक दांडे लावन तिचे वयर काकलुतीचें शिवासण दवरलें. ताणें आर्क पेट हाडून माटवान दवरली आनी तिचे मुखार एक पड्डो ओडलो आनी हे भाशेन 700 पाटयांची आर्क पेट धांपली. हें सगळें सरस्परान मोइजेसाक सांगलेलें तशें जालें. कुपान जमातीचो तोंबू धांपलो आनी सरस्पराचे महिमेन माटो बरोवन आयलो. मोइजेसाक जमातीच्या तोंबून भितर सरूंक जायनासलें, कित्याक कूप ताजेर रावतालें आनी माटो सरस्पराचे महिमेन भरलोलो. सगल्या ताच्या पयल्यान तें कूप माटवा वयल्यान चडून वयर सरतालें तेन्ना इस्रायलाच्यो पुतधुवो फुडें चलूंक लागताल्यो. कूप वयर चडनासलें जाल्यार कूप माटवा वयर रावतालें आनी रातचो इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार त्या कुपान उजो झुकझुकतालो आनी सगल्या तांच्या पयल्यान सदां तशेंच घडटालें. देवाचें उतर. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो. दलबरांच्या सरस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. म्हणया, दलबरांच्या सरस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सरस्पराच्या आंगणान रिगूंक म्हजो आत्मा आवडेता ओतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब. दलबरांच्या सरस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदींचेर दलबरांच्या सरस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा गिरबजांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटे. जबाब. दलबरांच्या सरस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरान रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जीं कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दोतची आसा, काळजान बालगूनच आसात, तीं खरेंच बागी. जबाब. दलबरांच्या सरस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. आनी खंयसरी 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणान एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तुंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमरार पांय दवरूनच हांव अदीक बागी. जबाब. दलबरांच्या सरस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. उद्गार. Zoi, 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 salves morar. Zoi, 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 salves morar. Zoi, salves morar. Zoi, salves morar. Zoi, salves morar. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड सरस्परा. Zoi, 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 salves morar. Zoi, 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 salves morar. Zoi, salves morar. Zoi, salves morar. Zoi, salves morar. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. जेजून लोकांचे उरपंचीक म्हणलें. दुसरी सुर्गींचें राज दर्यांत मारलेले आनी सगल्या जिन्सांची मासळी धरतले एका रामपणे सारकी.
ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसोवन बरी मासली पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बऱ्या मदलीं वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तुमी हें सगलें समजल्यात? तांणी म्हणलें, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटच सर्गींच्या राज्याचो शीस जालोलो जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका गोरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें दोनया तुज्या आपल्या भांडारांतल्यो पोरण्यो आनी नव्यो वस्तू दाखयता त्या गोरकारा सारक्यो. हें विधान, हें स्टेटमेंट ह्या शुभ वर्तमानांतलें म्हाका आठवेंच कशें लागलें. आय फावंड इट व्हेरी वियर्ड बिकॉज घरांत वस्तू सांबाळटा कोण, बरे भाशेन नेटोवन सांबाळून दवरता कोण, एके वस्तूरी न्हू, गोरकान न्हू. जावं तो रोप जावं बरो गोल्ड फोल्ड कोन्न गोडमान, आमगे साश्टीन तरी गोडमान म्हणटा, हांव नको, तुमगे इलियासचे कोंकणीन तुमी कितें म्हणटाय, गोडमान भितर आलमारीन दवरतात. जावं क्रॉकरी आहा ती कुजनां बरे भशेन सांबाळटा आनी हेर वस्तू सगळे वस्तूरी सगळें सांबाळून दवरता. आनी घर कितकोन सेटअप करचें, कितकोन मांडून हाडचें, मांडावळ घालची घरांत, ती वस्तूरेची. गोरकार ह्या वस्तूंत मेते जायना. तांकां टायम ना, काम कोण करतलो न्हू. तें तरी हें बसलो जाल्यार सिरिसे कोण वयतलो, जावं बोटीर जावं हेर गोंयांत वता आसल्यार. बायल घरां आसा, आतां बायलोय म्हणटा आसता, पूण इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ वुमन. तूं बायल काम केल्या लागूत घरांत ह्यो वस्तू पळय. कित्याक घोव म्हणा जायत, हेर बायल आहाय फामिलीच्यो शेजाऱ्याच्यो म्हणून, केसो बायलो बायल कामू करूंक वयता. घरां कांय कोण गेला म्हणा, तुम म्हणाय तुम बरी सारकी, तुम कोणाक कांय म्हणाय तुम बरी. पूण जेजू एक म्हत्वाचो मुद्दो मांडटा, एक पॉयंट करूंक सोदता. जेन्ना तो गोरकार कोता, कित्याक तें रोकडें जुडलां धर्मशास्त्र्यान. धर्मशास्त्री दादलेच, आनी दादले कितें आसताले, कित्याक जुदेवांच्या धर्माचें कितें पाळूंक जाय, सांबाळूंक जाय, तें दादल्यांनूच करूं. सो दादल्याचो जागो तांच्या धर्मांत खूब म्हत्वाचो. जशें एक विधवेक घोव ना, ती सारकी वाऱ्यार पडली, तेगे सगळें सोंपलें, तशेंच धर्मांत एका घरांत बापूय आहा तो मागणी करतलो. धर्माच्यो चाली रिती सगळें पाळटले. एके भाशेन इवन इन रिलीजन इट वॉज व्हेरी पेट्रियार्कल, मेल डॉमिनेटेड रिलीजन म्हणल्यार जाता. पूण स्वर्ग सगळ्यालो. स्वर्गार फकत दादले वयताय, बायलां तर येवन चाल जाल्यार ती व्हडलीच दितली, तांकां स्वर्गार धाडूंक जायना, तांकां टिकेट तांकां विजा दिवपा जायना स्वर्गाची. स्वर्गार दादले वयताय, बायलां वयताय, जी बरें जिवीत जियेताय, पातकी आहाय ती वचनाय, बरें जिवीत प्रमाणीत जिवीत जियेताय त्यो बायलो, आनी तशेंच दादले स्वर्गार वेतात. कित्याक स्वर्गार आमकां आमचें भांडार आसा, देव आसा. जेजूच्यान हें बदलूंक जायनासलें. जेजू तर सारको रेवल्युशनरी, सारको क्रांतिकारी. जेजून आहलो तें पट्ट केलें सगलें, अशें समज लोकांचो. सारको समाजीक रेवल्युशन हाडूंक पावल्लो. पूण म्हत्वाचो कितें, मनशाक संदेश मेळूंक जाय. तेणें बायलां पासत झुजून जातालें, तेणें बायलां पासत उबें रावन जातालें. पूण त्या वेळार हें न्हू, लोक समजपाना. लोक संदेश विचारतलो आनी इदी किसपुरां घेवन व्हडलो बोवाळ करतलो. आतां तेंपार चलत ते भशेन व्हडलो बोवाळ करतात किसपुरां घेवन. पूण मिनींग, मुद्दो कितें, संदेश कितें, जे घडणेंतल्यान घडला तें कोणाक खबर ना. तो संदेश मेळटा म्हळ्यार सगळें पासार जाता, वेळ काळ बोलांटा आनी तो संदेश मेळोंक नासलेल्या भाशेन जाता. जेजूक जाय आमी संदेश घेयलेलो वस्तूंचो.
आपूण जें कितें सांगता तो संदेश तुमकां स्वर्गार पावयतलो. हेर तुमगे वाद विवाद ती किसपूर घेवन नाचनाकाय. ह्या पासत तो गोरकार म्हणटा. आनी पयल्या वाचपांत माटवाची उबारणी तयारी मोइजेसान केला. मोइजेस दादलो तेजे बारा तेगे भयण आसलोली. हेर कितल्यो वस्तू तेगे बायल आसलो जायत तें बरे भाशेन नेटोवपा जातालें. पूण दादल्यान केला. कित्याक देवाच्यो वस्तू दादल्यान कचो त्या वेळार समजणी. पूण आयज सगल्यांक उक्तें आसा. स्वर्गात सगल्यान वेचें भांडार थंय आसा. आनी हे भांडारांत आमी मोती, आमी माणेक, आमी क्रेस्काय. देव आमची वडांतली व्हड क्रेस्काय सारकें. पूण देवाक जाय ताचे बराबर आमी ती मोती एकूच गांथीन बांदून उरलोलीं. चिंतात, नियाळात आनी सर्गींची वाट ठाणून स्वर्गार वचूंक तयार जायात. बेटोन एक आमी गायन गावुया. ना आमचे लागीं C25 पान 39, C25 पेज 39. उबी रावया. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी आमी तुका वंपताव. तितून दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Sorgani संसार होला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नामी उत्सर्गी
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सौम्य तुमचे भितर येवचे म्हाका फाव न्हय पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया राजाचें जेवण D30 पान 60 D37 पेज 67 सोर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या बेसाचे राजकुराच्या लग्नाचे सोर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या बेसाचे राजकुराच्या लग्नाचे Raskuracia lugnacie Angos radalem dobi Razacia dzionak sogi Osujada do smoli Osujada do smoli Angos radalem dobi Razacia dzionak sogi Osujada do smoli Osujada do smoli Urgia swój bajlok damy Donica kolan wolny Ore warda saditle Ore warda saditle Urgia swój bajlok damy Donica kolan wolny Ore warda saditle Dzionak sobi Osujada do smoli Osujada do smoli Angostra
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मनांच्या उगडासाक उतरां वत्त्या मोगान आमकां घडून दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणांचें जिवीत आमकां मेळोशें कोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. चोत्रायदोची आयज रिडेम्पटरीस पाद्री येतले. हिलिंग सर्वीस आनी मागणें आसतलें. सांजे 5 वाजतांतावन सुरू. हाजी जावंक आमची विनोती. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. शेवटाक गायन गावया. F18 सांगातान चलुया. पान 9 आणि 4. F18 पेज 94.